सोसायटीत कशे तुमी तांदूळ आनी साखर दिता तशे बायलांक पेट दिवपाक काय व्हडलें जावपाना। तुम्ही रेशन कार्ड केलां बिलो पॉवर्टी लायन। सो आतां गव्हर्मेंटान कितें केलां, महिला काँग्रेसान बोर्ड केलो नाल ना नाल ना म्हूण म्हारग जाल्या म्हूण। सो हॉर्टिकल्चरान सांगलें तेणी कितें म्हूण सांगलें की तुमी गॅसाचें कार्ड घेयात आनी तुमकां 30 नाल मेळटले म्हणून। तशें हांव डिमांड करता आतां सरकारा कडेन की रेशन कार्ड दाखोवपाक लायात तुमी लोकां कडेन जे बिलो पॉवर्टी लायन आसा। आमच्या असल्या लोकांक नाका, बिलो पॉवर्टी लायनाक लोकांक दाखोवन दी, दवर तूं सोसायटीत वा दवर तूं खंयच्याय फार्मासीत। गोंयांत फार्मासी भरल्यात, लेट द गर्ल शो देयर दिस थिंग रेशन कार्ड or should let them show them election card and give them how you all have given on the horticulture those coconuts. So this is our demand. See that each and every girl who cannot afford, the parents cannot afford to buy pads, should be given pads by the government. बायलांची ही एक बेसिक नीड आसा, सॅनिटरी पॅड ही एक बायलांची बेसिक नीड आसा आनी ती आमी तांकां प्रोवायड करपाक सोदतात त्या दिसाक। कारण हे एक हायजिनाच्या माध्यमांतल्यान हे एक बरी गजाल आनी ती बरी गजाल आमी बायल मनशां आमच्या दुसऱ्या बायलां कडेन पावोवपाक सोदतात आनी हेच आमी सगळ्यांनी कॉन्ट्रिब्यूट करून हे तांकां आमी त्या दिसा दितले आनी 8 तारखेक आमी हे पॅड 500 पॅड घेवन ह्या साऊथ गोवाक आमी डिस्ट्रीब्यूट करतले। ज्या जाग्यार ज्या खरीच ज्या लोकांक गरज आसा त्या लोकां पर्यंत आमी ते पावयतले आनी तशेंच आमी स्कुलांनी चली भुरग्यांक जे गरज आसता तेंय आमी त्या स्कुलां पर्यंत पावोवपाचो म्हजो प्रयत्न आसतलो।